परत येपोटी प्रणाम तुमकां म्हज्या मोगाच्या विक्षकांनो. आज आनी एक विशिश्ट विशया वयर आमी तर्क करुया, विमर्श करुया. आनी हो विशय जावन आसा टायम मॅनेजमेंट, वेळ निर्वहन. वेळ आयच्या आमच्या काळार हर एकल्याकी बारी गरजेचो. वेळाचो अभाव आमकां सुमेस्तांक भोगता. आमी हर एकल्यानी मनशांतल्यांच वेळ ना वेळ ना वेळ ना. पूण देवान आमकां दिल्ले 24 घंटे कोणायल्यांनी काडूंक जायनात या कोणायच्यागे सडीत करूंक जायनात. देवान आमकां दिल्ले मिसावी ह्या 24 घंट्यांनी भौशा परिपूर्ण करूंक जाता. तर देवान आमकां दिल्ले मिसाव आमचो दिसपरतें जीवन ह्या 24 वरांनी कशें बऱ्या तरान मांडून हाडन अंतीम फायदो घेवचो, मॅक्झिमम प्रॉफिट और मॅक्झिमम युटिलायझेशन आमी म्हणटा तें आमी कशें करचें विमर्श करुया. वेळ म्हळ्यार कितें? वॉट इज टायम? सांत आगोस्तिनाक हें सवाल विचारल्या वेळार सांत आगोस्तीन म्हणटा, मुझे लागीं विचारता म्हणसर वेळ कितें तें हांव जाणा. टिल यू आस्क मी आय नो वॉट डज इट मीन टू बी टायम. पूण तुमी विचारल्या उपरांत वेळ कितें वय विमर्श करूंक कश्ट. बाल्थाझर ग्रेशन म्हळ्यार एकलो म्हणटा, नथिंग रियली बिलोंग्स टू अस बट टायम विच इवन ही हॅज who has nothing else. वेळ एक सोडल्यार आमचें म्हणलें कितेंच ना. दुसरें कितें ना तरी वेळ एक तुज्या लागीं केदां आसा. देखून देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें म्हणुया ह्या संवसारांत, वेळाचें देणें. जर तर हें देवान आमकां दिल्लें देणें, हें वेळाचें देणें आमी कशें बऱ्या तरान उपयोग करन, देवान आमकां दिल्लो वेळ देवाच्या वडपणाक आनी ह्या संवसाराच्या उदारगतेक देवाच्या रचनेचें काम आणखी बऱ्या तरान मुखार सुन व्हरच्याक आमी कशें वावुरयेत वय हो आमचो नियाळ. आमी म्हणटा वेळ मोलादीक, वेळ मोतयां बरी, वेळ भांगार. वय वेळच आमचें जिवीत. केदळा वेळ आमच्या जिवितांत बरो तर आमी वापरता वय वेळा मुखांतर भांगार काडूंक सडकस जावचें नात. उल्फायस म्हणलो एकलो सुफी ताच्या शिसान ताका एक सवाल विचारतना अशें म्हणटा. शिस ताका विचारता, धन्या म्हाका सांग तुज्या जानवायचो गूण कितें? उल्फायस सुफी म्हणटा, हांव सकाळीं उठतना हांव सांजेर म्हणसर वाचतांगी म्हणलीं भगनां म्हाका येतात. शिस ताका विचारता, पूण तें सगळ्यांक कळीत आसा न्ही? उल्फायस म्हणटा, वय सगळीं जाणात, पूण सगळ्यांक तें भोगना. सगळ्यांक जाणा वेळ अभाव आसो म्हणून, पूण थोड्यांक मात्र असो अभाव भोगता. वेळा विशांत आयच्या विमर्शांत तुमकां 9 नियमां दिवंक हांव आशेतां. पयले नियम, डेव्हलप ए पर्सनल सेन्स ऑफ टायम. वैयक्तीक वेळाचें एक गिन्यान तुज्या जिवितांत वाडय. आनी कशें आमी हें पर्सनल सेन्स ऑफ टायम वाडोवचें? संपी तुमकां एक रिवा सांगची जाल्यार, रीत सांगची जाल्यार, ऑलवेज कीप ए टायम लॉग. केळाय जिवितांत एक वेळापट्टी दवर. आनीक ही वेळापट्टी एका हप्त्यान तूं कशी ती उपयोग करताय ताचे वयर नियाळ कर.
जर तर तुजो वेळ बऱ्यान तू करशिताय वय तुजो टायम लॉग तुका सांगतलो की तुज्या जिवितांत कितें बरेंपण जालां गी म्हणून. दुसरें, कशें तूं हर एक घडी हर एक घंटो जिविताचो या दिसाचो कसो तूं मांडून हाडताय तें पळय. तें भारी गरज. म्हज्या जिवितांत हांवें काल करचें गी म्हळ्यार सकाळीं उठोवन म्हजें मागणें जाल्या उपरांत म्हज्या ऑफिसाक येवन त्या दीस कितें पुरा म्हाका करूंक आसा तें पळोवचें म्हज्या डायरीर. तें पळोवन जाल्या उपरांत खंयच्याक कितलो वेळ दी जाय हें एक निर्धार घेवचो आनीक अशें एक टायम लॉग ह्या वेळा पट्टी करून त्या दिसाचें जीवन त्या दिसाचें जिवीत सुरू करचें हें अति गरजेचें. पूण अशें तूं करता आसतना तुज्या जिविताची एक वेवस्था तूं करता आसतना वय दुसऱ्यांच्या वेळाचो मोल समजून घे. कित्याक केदळा दुसऱ्यांच्या वेळाचो मोल तूं समजताय तांकां तूं मान मर्याद दिताय मात्र न्ही तुज्याय वेळाचो तुका अभाव कळटा ताचें मोल कळटा आनी तुज्या जिवितांत ती एक रीत नीत डिसिप्लीन हाडूंक तुका सांगता. दुसरें, तुज्या जिणेचें मोल आदीक ध्येय समजून घे. म्हाका न्हू ध्येय नातलो मनीस ना. कोण पळय ध्येय रसिना शेवट रसिना आपल्या जिवितांत भोवशा ताणें वाचून फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार हर एक व्यक्ती आशेता आपल्या जिवितांत एक शेवट जोडच्या खातीर एक ध्येय संपूर्ण करच्या खातीर. त्या खातीर देवान आमकां गिन्यान दिलां. त्या खातीर देवान आमकां एक मोद दिला. गिफ्ट ऑफ विजन म्हणटा आमी. केदळ आमच्या गिन्यान आमची मोत आमी उपाय करन म्हज्या जिवितांत एक स्वप्न हांव स्वप्नेता आनी अशें म्हज्या जिवितांत एक ध्येय एक शेवट हांव आवडेता आनी हो शेवट कितें म्हूण समजता त्या शेवटा खातीर हांव मुखार वेता आनी त्या शेवटाच्या वाडावळे खातीर ह्या शेवटाच्या संपूर्णकाये खातीर हांव मेटां काडटां. आनी त्या खातीर तुज्या जिवितांत प्रमुख वेळ तुवें हो एक शेवट तुज्या जिवितांचो तो फिक्स करच्या खातीर तुवें करसूंचें बरें. म्हाका जेन्ना 3 तरांचे गोल्स आसात या शेवट आसात ते आमी रसिके जाल्ले आमच्या वेळाच्या ह्या नियंत्रणा या डिस्कशना वेळार. पयलें जावन आसा लॉंग टायम गोल्स लांबायेच्या अवधीचे ध्येय या शेवट. दुसरें जावन आसा मिडल टर्म गोल्स या मजगत हंताचे या माध्यम हंत्याचे ध्येय या शेवट. आनी तिसरें जावन आसात शॉर्ट टर्म गोल्स ऑर ल्हान हंताचे गोल. कशें करचें? तुज्या जिवितांत तूं कितें जावं आशेताय? वय एकलो भुरगो म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव एक व्हडलो शिकपी जावंक आशेतां एक प्रोफेसर जावंक आशेतां. आनी एकलो म्हणटा वय म्हाका एक व्हडलो इंजिनियर जाय. आनी एकलो म्हणटा म्हाका व्हडलो दाक्तेर जाय. या आनी एकलो म्हणटा म्हाका व्हडलो एक आर्टिस्ट जाय या म्युझिशियन जाय. लॉंग टर्म गोल लांब अवधीचे ध्येय शेवट. पूण एकच फावटी त्या शेवटाक पावोंक जायना. त्या शेवटाक पावो जाय जाल्यार ते लॉंग टर्म शेवट आमी आमचे करी जाय जाल्यार वय मजगत आमी पळय जाय. पयलें हांव कितें करूं? पयलीं एक अर्द्या हंताक पावता हांव म्हणजे हांव एक शिकोन पयलीं एक लेक्चरर जाता. या पयलीं म्हजी एक MBBS करता. म्हाका MD करूंक जाय. व्हडलो एक फामाद डॉक्टर जावंक जाय. MD करून सुपर स्पेशली कोर्स करूंक जाय. पूण पयलीं एक MBBS करता. म्हाका एक इंजिनियर जावंक जाय. भारी व्हडलो एक इंजिनियर जावंक जाय. पयलीं एक हांव BE करता. मजगत अंदाचे ध्येय आनी ते आमकां गरज. एकच फावटी आमी शेवटाक पावोंक जायना. आमी हंतान शेवटाक पावोवचें जाय. आनी त्या खातीर मध्यम हंताचे ध्येय शेवट रचचे मुख्य. पूण
अदीक गरजेचें कितें म्हळ्यार शॉर्ट टर्म गोल्स. ह्या एका वर्सा हांव कितें करतां, ह्या वर्सा हांवें कितें करी जाय. म्हजें MBBS हांवें सुरू करता आसतना म्हजें MBBSचें पयलें वर्स हांवें कशें करी जाय, पयलो सेमेस्टर हांवें कशें करी जाय. जर तर म्हज्या बिझनसांत म्हाका वयर येवंक जाय, व्हडलो म्हाका एक बिझनसमॅन जाय, ह्या वर्सा हांवें कितें बिझनस करी येता, आनी 15 वर्सांनी कितें बिझनस करी येता, आनी 25 वर्सांनी हांव खंय पावान. हे 3 शेवट अति गरजेचे आनी त्या खातीर हे शेवट रचूंक प्रयत्न कर. तिसरें, एपटी हे शेवट रचल्या उपरांत भावा भयणी, प्रमुख कितें गे म्हळ्यार आयचो तूं दुसरो दीस कसो करसिताय गे म्हूण. सो प्लॅन द डे वेल. सगळ्या दिसाची एक बरी येवजण कर. ह्या सगळ्या दिसा 24 वरां तुका दिल्यांत. ह्या 24 वरांत तुज्या शेवटाक पावोवंक कितले वरां तूं करसिताय. मिनिमम 8, जावंक पुरो 10, जावंक पुरो 12, जावंक पुरो 14. कशें तूं करसिताय तें प्रमुख. आनी त्या खातीर सगळ्या दिसाचे कितें पुरे तुका करूंक आसा ताची एक पट्टी कर. आनी ते पट्टी केल्या उपरांत ते सगळ्या दिसाचे कितें पुरे वेवस्था तुजी आसा ते 4 वांटे कर. आनी ह्या 4 वांट्यांत असले प्रमुख आतां येवन दी. पयलें, इम्पॉर्टंट अँड अर्जंट. प्रमुख आनी जरूर. जायते विशयाचो प्रमुखात आनी जरुरात. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, दे आर व्हेरी अर्जंट. दे हॅव टू बी परफॉर्म्ड ऑन प्रायोरिटी इमिडिएटली. दुसरें, गरजेचे प्रमुख, इम्पॉर्टंट बट लेस अर्जंट. They are less urgent. They can wait for some time. They are very important. You have to finish them, but you can wait for some time. Third, less important but urgent. पण मुख्य नाही, पण अर्जंट. वय तुझ्या मोबायलाचे तुवें बिल बांदिचे, या टेलिफोनाचे बिल बांदिचे, ते व्हडले न्ही, गरज न्ही, इम्पॉर्टंट न्ही, पूण अर्जंट. कित्याक म्हळ्यार आज लास्ट दीस. आज जर बांदिनाय जाल्यार फाल्यां जावन तुजे टेलिफोन कट करतात. आज तुजें बिल भरना जाल्यार फाल्यां तुका कारण ना. पूण तें इम्पॉर्टंट न्ही, बट ते इज अर्जंट, तें करी जाय. आनी तिसरें, लेस इम्पॉर्टंट लेस अर्जंट. जायत्यो संगती आसात त्यो गरजेच्योय न्ही, प्रमुखूय न्ही, जरुरी न्ही, उणें प्रमुख उणें जरूर. दॅट कॅन सिम्पली बी डेलिगेटेड or kept for sideways for an unimportant time. येपी अशें केल्ले कुडले कितें जाता गे म्हळ्यार तुजो सगळो दीस तुवें एक वेवस्था केले. आनी ह्या सगळ्या जिविस्तांत तुवें वेवस्था करना जाल्यार आसतना तुवें केदळा प्रमुख संगती करच्यो, केदळा उण्या प्रमुख संगती करच्यो म्हणून तुकाच बगतात. आनी तुका कसो दीस तुवें काडचो म्हणलें तुका एक कॅल्क्युलेशन या एक गणांक करूंक तुका सुलभ जाता. पूण एक विशय, बी रुथलेस विथ टायम बट ग्रेशियस विथ पीपल. हे भारी गरजेचें. वय वेळा कडेन कितेंच सडणे करनाका, पूण लोकां कडेन बारी मोगाळटूं जा, वय बाय कुरपे वंतू जा. कित्याक लोक ना जाल्यार वेळ ना. लोकां खातीर लोक आमचे सांगता ना जाल्यार वेळ गळसून फायदो ना. हें एक वो एक गुट आमच्या जिविताचो, भोवशा आमच्या जैताच्या जिविताचो. हेनरी थोरो अशें म्हणटा, इट इज नॉट इनफ टू बी बिझी. द क्वेश्चन इज what are you busy about? It is not enough to be busy. वय आमी सगळ्यांनी बिझी 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 म्हणटा, कोणी कितें बिझी म्हणटा, बट इट इज क्वेश्चन इज what are you busy about? आनी त्या खातीर चवथें नियम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ युअर बेस्ट टायम. तुज्या प्रमुख वेळाचो वंसलो उपयोग कर. तुमी एक घडी वगेत रावोन इल्लो नियाळ केल्यार तुमच्या जिवितांत तुमच्या हर एका दिसा तुमी जाणांत खंयचो दीस तुमकां चड मुख्यागी म्हूण,
ह्या खंयचो वेळ तुमकां चड गरजेचो की खर प्रमुख गी म्हूण. वॉट इज द क्वालिटी टायम इन युअर लायफ? एका विद्यार्थी कडेन हांवें विचारल्यार भोवशा संपी वाट विचारची, बाबा तूं बूक बंद घेवन वाचता आसतना तुका हाय कॉन्सन्ट्रेशन, बरें कॉन्सन्ट्रेशन तुका केदोळा मेळटा? सकाळींगी, दोनपारांगी, रातींगी, सांजेरगी? जर तो म्हणटा म्हाका सकाळीं 6 तावन 8 वरां म्हणसरी बारीक बरें जाता, बेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन. आनी एकलो म्हणूंक पुरो सांजेर 5 तावन 8 वरां म्हणसरी एक्सलंट टायम. आनी एकलो म्हणून जालो 3 जावन 5. हर एकल्याक दुसरो वेळ आसा. ईच वन हॅव अ स्पेशल टायम फॉर हिमसेल्फ. आमी हाका म्हणचें प्रायम टायम म्हणून, आमी हाका म्हणचें बेस्ट टायम म्हणून. म्हज्या जिविताचो प्रमुख वेळ हो. म्हाका जाणो परेटो म्हणलो एकलो व्हडलो तत्वशास्त्री अशें म्हणटा, तुज्या जिविताची 20% 20% तूं 80% काम करताय. तुज्या जिवितांतले 80 काम 20% तुका जाता. 20% of your time produces 80% of the output. 20% of your time, 80% of the outlook or output. पळया, तर वो 20% टायम आसा पळय, वो प्रमुख टायम. तो खंयचो तो तुज्या जिवितांत तो सोदून काडचे. आनी त्या 20% टायमांत 80% तुजें काम जाता तें गॅरंटी. आनी केदळा म्हज्या ह्या प्रमुख वेळार, ह्या बेस्ट टायमांत जर तर हांवें सगळें म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन दवरून हांवें कितें प्रमुख संगती गरजे की दॅट इज इम्पॉर्टंट एंड अर्जंट वर्क तें हांव करतां गी, त्या दाळा म्हज्या जिविताची यशस्वी ती भोवशा गॅरंटी. 5वें, ऑर्गनायज ऑफिस वर्क. तुज्या दप्तराच्या कामाची मांडावळ कर. दप्तर म्हळ्यार म्हज्या कामाचो जागो. म्हाका जावंक पुरो म्हजें ऑफिस, आनी एकल्याक जावंक पुरो ताणें काम करचो जागो, या तिसऱ्याक जावंक पुरो ताजें कूद न्हू, या खंय जाल्यार जाता. ताका आमी दप्तर म्हणटा. आनी त्या दप्तरांत हर एक मांडावळ आसा जाय. एक काम संप्या रितीन जाय जाल्यार, आनी त्या खातीर थंयसर कितें पळय हरकत हाडटा, डिस्टर्ब करता, नियंत्रणान पयस वता, या कितेंय इंटरप्ट जाता, तें समाधान करचें, तें सोमा करचें पयलें गरजेचें. पळया, एका भुरग्याक, एका विद्यार्थीक बसोन शिकोवंक जाय. इम्पॉर्टंट एंड अर्जंट आनी 20% द बेस्ट टायम. त्या टायमाक ताचे मोबायल ताणें बंद करचें बरें. कित्याक मोबायल कॅन बी एन इंटरप्शन. तुजें टेलिफोन, तुजें मोबायल तुका हरकत हाडटा आनी थंय पळय बरो उपाय तुका करूंक सोडना. त्या खातीर ऑर्गनायज ऑफिस वर्क. केदळा तुजें काम करचें, केदळा तुवें बायलांक क्लायंटांक मेळचें, केदळा तुवें तुज्या फ्रेंड्सांक मेळचें, केदळा तुवें टेलिफोनीक कन्वर्सेशन, बिझनस या आनी कितें फोनार उलोवचें, आनी केदळा तुवें रिलॅक्स जावचें. हें सगळें तुज्या जिविताचें तुवें तें ऑफिस वर्क सोमा ऑर्गनायज करपाचें करी जाय. 6th पॉयंट, मॅनेज युअर मिटिंग्स. मिटिंगां सांबाळ. म्हाका जेन्ना वेळ मोलादीक, तुज्या मिटिंगा वेळार वेळ कसो करसिताय तें गरजेचें. एक मिटींग कंडक्ट करता आसतना जर तर ह्या मिटिंगाची अवधी 1 घंटो वय 1 घंटो तूं जावं दी. एका घंट्यान तुजें अजेंडा कितें आसा, कितले पुरा पॉयंट डिस्कशन करूंक आसात, वय तें डिस्कशन करया. एका पॉयंटाक इतलो वेळ. वेळार सुरू कर, वेळार आखेरी कर. कित्याक वेळ जावन आसा मोल, वेळ जावन आसात पयशे, आनी आयच्या वेळार वेळ मोलादीक. 7वें नियम, डेलिगेट इफेक्टिवली. चतुरपणान नियोजित कर.
म्हाका जाणो सगळीं कामां आमकांच करूंक जायनात आनी सगळीं कामां एकल्यानच करी जाय गरजेनात. उदाहरण सांगचें जाल्यार वय घरा हांव येजमानी, हांवेंच मार्केटी वचा जाय, हांवेंच रांदी जाय, हांवेंच ऑफिसा वचा जाय, हांवेंच बिल्लां बरी जाय, हांवेंच तें करी जाय, हांवेंच गरज ना. घरान 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांनी 4 कामां करूंक जातात. पूण खंयचे पळय प्रमुख काम तुवें करी जाय तें तूं कर. खंयचे पळय चड प्रमुख काम न्ही दुसऱ्यांनी करूंक जाता तें डेलिगेट कर, नियोजीत कर. त्या वेळार कितें जाता, जायतो वेळ तुका मेळटा आनी जायतो वेळ तुका मेळिल्ल्यांत तुजें कामय जाता आनी उरलें कामय बऱ्यांनी जाता. एंड देयरफॉर लर्न टू डेलिगेट इफेक्टिवली. आनी जायते फावटी आमी पळयता आमी केदळा पळय काम डेलिगेट करना त्या दळा आमचें नास जाता, आमचें चलवून येता. कित्याक आमी दुसऱ्यांक पाती येना, आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक पाती येना. तुमकां जायना तें करूंक, हांवें तें करी जाय, तें जायना तें. वय हांवें तें करियेत पूण पुरा काम म्हाका करूंक जायनात. हांवें हेरांक करूंक आमी नियोजीत करूंक जाय, आमी तांकां सोडूंक जाय. 8वो पॉयंट, मेक यूज ऑफ कमिटेड टायम. निर्धारीत वेळाचो बऱ्यान खर्च कर. तुज्या सगळ्या दिसाच्या ह्या वेळार तुवें केदळा पळय हो एक वेळ निर्धारीत केलाय आनी त्या वेळार तूं कितें पळय निर्धार केलाय तें काम कर. आनी पूण तें काम करता आसतना आमचो अनुभव सांगता की जायते फावटी आमकां फ्री टायम मेळटा. म्हणजे एक उदाहरण दिता. वय म्हज्या वेळाक सकाळी 8 तावन 9 वरां म्हणसर म्हाका घरांत हांवन ऑफिसाक वचो वेळ 1 घंटो लागता. म्हज्या घरांत हांवन ऑफिसाक वळोंक तो हांवें वेळ दवरचेच नाजाल्यार म्हाका ऑफिसाक वचोंक जायना. पूण जर तर म्हाका एक ड्रायव्हर आसा तो 1 घंटो म्हाका फ्री टायम. त्या 1 घंट्यार हांवें मस्त कामां करियेत. जावंक पुरो हांवें पेपर वाचयेत, जावंक पुरो कोणाची पळय टेलिफोन कॉन्वर्सेशन बाकी आहात तें करियेत, जावंक पुरो कितेंय चड उणें आसा म्हज्या ह्या कितें म्हजे डायरी करूंक आसा तें करियेत. जायतीं कामां करियेत, जायतीं कामां करियेत. देखून तें कमिटेड टायम आसा पळय तो टायम कसो तो उपयोग करताय तें भारी गरजेचें. ताचे सांगता आनी एक, हर एक दीस तुवें निगदीत केल्ल्या वेळार थोडो वेळ अनएक्सपेक्टेड संगतींक दवरूंक प्रयत्न कर. कित्याक जायत्यो संगती आमी चिंतनातले परमी येतात आनी त्या खातीर ह्या चिंतनातल्या टायमा वेळार आमी कश्यो त्यो उपयोग करचें तें गरजेचें. पॉयंट नंबर 9, मॅनेज युअर हेल्थ. तुजी भलायकेचें निर्वाण गरजेचें. म्हाका जाणो जर तर आमच्या जिवितांत यशस्वी मेळा जाय, जर तर आमच्या जिवितांत आमी उदरगते पावा जाय, केवल कथ्या बरी काम केल्या पावना, केवल काम करनंत गेल्यार पावना. त्या कामा फाटल्यान तुजी भलायकी तुवें सांबाळूंक आसा. केदळा तुका बरी भलायकी आसा जाल्यार तुका काम करूंक तुका संपें जाता. जर तर तुजे कडेन भलायकी ना तुवें बरें काम करूंक जायना. त्या खातीर तुजी अंतरीक सकत कशी वापरताय तें प्रमुख. आनी त्या खातीर सगळ्या तुज्या दिसा तूं कितलें न्हिदताय, न्हिदे कितलो वेळ तूं वापरताय, तुज्या खाना जेवणाक कसली तूं निगा दिताय, तुजें एक्सरसायज तूं कितलें करताय, कशे तुजे हॉलिडेज या तुजो फ्री टायम तूं मांडून हाडताय, आनी अखेरीक तुज्या चिंतनांक रिफ्लेक्शन्स कितलो तूं महत्व दिताय. हें सगळें आमच्या दिसाच्या कामांत, आमच्या टायम टेबलांत, टायम मॅनेजमेंटांत आमी उपयोग करूंक जाय आनी आमी गमनां दवरूंक जाय. आनी अखेरीक स्ट्रेस मॅनेजमेंट पुरासान निवारण करचें. हाऊ मच यू रिलॅक्स and what type of activities you do to relax yourself, even that has to come within the time management.
म्हाका न्हू वेळ देवान दिले आमकां एक देणे. हे दायींनी आमा बऱ्या तरान आमी वापरून भोवशा आमच्या जिविताचो वेळ बऱ्या तरान करसून देवान दिले आमकां एक जिवन बऱ्या तरान वापरून भोवशा आमच्या जिविताच्या जैताच्या शिखराक पावचें आमचो शेवट जावं दी, आमचें मागणें जावं दी आनी देव आमच्या ह्या शेवटाक ताची बरी पूर्ण देणांनी आमकां बरोवन दी. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची गुणां पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कृपेवंत स्त्री. प्रत्येक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. जिणेचे सांजेर व्हरतू सोम्याचे सत्रेन, जोडून दितो सूख सर्गीचे. कार्मेल मायती अग्नीत दोंगो सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजांक भेटूंक आपयता. जिणेको सांवेक मारूंक आगार लाभयता, दुस्मानां तोंडाक फोड दिवून